सुरवातेक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 3, A6, देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगीं आमी सगळीं एक. देवा उदोराय कोता देना आमी एक. जेजू ओस्तोगीं एक. देवा उदोराय कोता देना आमी एक. जेजू ओस्तोगीं एक. Today's Mass is offered for birthday, good health and thanksgiving by Milagrina Menezes. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसां आनी आयज विश्व पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समारंभता. आयचो सेवाधर्माचो विशय म्हणल्यार देखलेल्यांनी आनी शब्दाच्या मुनयाऱ्यांनी गमयल्ल्या त्या पोरमोणे बरयला. हो विशय आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो घेतला. जाणें जेजूक खाशा दोळ्यांनी पळयला आनी अणभवला, तांचे लागीं बारीकसाणेन सोद करून लुकान जेजू विशीं बरयला म्हूण हो विशय आमकां तावें कोत्ता. ताणें तोकोस घेवन बरयला देखून जेजूक आमी वळखूंक पावल्या आनी आमकां भावार्थाच्या देणें मेळ्ळां. पवित्र पुस्तक शेकड्यांचो आनी जायत्या तोकोस घेवन केलोलो वावर तें देवान आमचे सोडवणे पासत आमकां दिलां. आयचो आयतार जेन्ना पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयला तेन्ना आमी दर एकल्यान पवित्र पुस्तक वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक, तें जिवंक आनी ताचो प्रचार करूंक आमकां कृपा आनी तिराय बापा लागीं मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत Ami tuka
प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे पोरमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. नेहम्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 7वो म्हयनो लागलोलो. सगळीं पोरजां एकूच मनीस जाल्ले पुरी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान आसलोल्या मैदानार एकठांय जाल्ली. सर्वेस्पोरान फॉर्मायल्लेले मोजेसाचे सुमूर्तीचे पुस्तक तांणी एज्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें. ताणें ते सोबे मुखार हाडले. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्या मैदानार दादल्यां, बायलां आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यां उजीर भोव सकाळीं ते 2 पार पुर्यान पुस्तका वेले ताणें वाचले. सबुर्तीच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावूंक केल्ल्या मोदेराच्या उंचशा जाग्यार एज्रास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एज्रास सगल्या लोकांहून उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एज्रासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिन वाचलो आनी सगले पोरजेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी धर्नीर सोपोट पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एज्रासान देवाच्या पुस्तका वेले वाचले आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचला ते समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहमियास आनी एज्रास धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवीत हांणी सगल्यांनी आख्खे पोरजेक सांगले, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात. समूर्तीची उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरोप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना ताकाय तांतले इल्ले धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचे बळ. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. पोतून म्हणुया, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जानवाय. जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब,
तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानव सर्वेस्परा, म्हज्या कोडपा, म्हज्या तारुका सोबा. तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. भाग्यवंत पावलून खोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुश्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवंक सगळीं एक कूड जावन आमी आमा समेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आपापले पावटी तिचो एक सांदो. देवाचें उतरे. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवाते सावन त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या मुणयारांनी त्यो आमकां गमयल्यात त्या पोरमोणे तांणी बरयला. हें जाणो जावन म्हजे पाळयेन सगल्यांची पयलीं तावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोव मानेस्त थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवजिलें. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोद तुवें ओळखूचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये पोरमोणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पोराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगोटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पोराचे कृपेचें वरस कळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून
आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपाचो भाग जो आमी वाचला आनी आयकला तो कोराराच्या नवसोरण्याचो आमकां उगडास कोत्ता. एजराची पयली जबाबदारी आनी वावर जावन आसलो लोकां सांगाती कोरार नवसोरूंक. हो कोरार जो 7 शेंकडे आदीं सिनाय दोंगरार देवा आनी इस्रायल पोरजे मदें जाल्लो. इस्रायल पोरजेन पोत्तून सर्वेस्पराची सेवा करूंक खरेपणी ह्या कोराराची नवसोरणी करूंक गरज आसली. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचो भाग जो आमी आयकला तो फाटल्या भागाचो चालू भाग. ह्या भागान सान पावलू कोरिंतकारांक आनी आमकां अशी म्हत्वाची शिकवण शिकता. जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात तसो क्रिस्त. आमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी दर एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. आयच्या शुभवर्तमानाचो पयलो भाग लुकाच्या शुभवर्तमानाचो सुरवातेचो भाग. ह्या भागांत आमकां लुकास कोण पोरी ताणें जेजू विशीं म्हायती एकठांय केली आनी उपरांत शुभवर्तमान बरयलें तें सांगता. तो धर्मदूत नासलो पूण ताणें जेजू विशीं बरयल्यात त्यो वस्तू तांणी सुरवाते थावन काशा देखलोल्यांनी आनी शब्दाच्या मुन्यारांनी त्यो गमयल्यात त्या प्रमाणे बरयल्यात म्हूण सांगता. आनी आयच्या वाचपांतल्यान आमकां जाय तरी प्रेरणा वो देवातावन वो देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमकां मेळटा. तर आमकां देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवंक गरज. तें अशें आमीच्यान कशें करूं येता. कुटुंबाच्या आल्तारा वो ऑल्तरी लागीं पवित्र पुस्तकाक केरीत मानाची सुवात तयार करची आनी थंय कुटुंबाच्या पवित्र पुस्तक दवरचें. कुटुंबीक जिवितांत तें बरोबर दिसपट्टी तेर्सा उपरांत वाचचें. त्या भायर कुटुंबीक समारंभांनी आनी हेर सुखा दुखाच्या वेळार तें सांगाती वाचचें. आनी जेन्ना आमी तें कोत्ता तेन्ना देव आमच्या जिवितांत जायते बेसांव जायते आमकां गरज आसा आमच्या मागण्यांक कान दिता. जसो चार्ल्स हादोन स्पुर्ग्योन म्हणटा, एक सुपरलो भावार्थ तुजो आत्मो स्वर्गार वतलो, एक व्हड भावार्थ स्वर्ग तुज्या आत्म्यान हाडटलो. आमचो भावार्थ तिरावंक आमच्या धर्मांत भावार्थाची स्वतां आसात. ती मुळावे दोतोनीच्या वर्गांत आमी शिकल्यो. भाग्यवंत मनशाच्या जिवितांत ती स्वता जियेल्ली आमी पळयता. असले मनीस आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या इतिहासान जायते आसात. सांत जुजे वाझान आनी फ्रांसीस शावेरान आपणे जियेल्लो भावार्थ श्रीलंकेंत आनी गोंयांत नेटान परगटून पोरजेचो दोंडोलटलो भावार्थ जिवाळ करूंक आदार दिलो. ह्या सगळ्या मदें देवाचो भासावण्यो तीर भावार्थांत सोतमानतली पवित्र सभेंत उत्तम देखीचो नमुनो म्हणल्यार मारिया, जेजूचो आनी आमची आवय. तर मारयेच्या विणवण्यान दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र जावन देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत अणभवूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सतमंतान देवाक, सोय पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक,
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेत हांव सोलमलो पोन्स पिलाता खाल ताणें कोस चोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोदपांत हांव पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सास्तांचें जिवीत आमेन. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो उजवाड आमचे वाटेचो देवाच्या उतराचे मोडणेंत आमी वांटो घेतला त्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी चलूंक आमच्यो थोड्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. एजरान देवाच्या पुस्तका वयलें वाचलें आनी ताचो असो ओळ दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी आपलें जिवीत दिसाच्या दिसा नवसरूंक आनी ह्या वरवीं आपल्याक खाला आसलोले पोरजेक हीच देख दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवा तावन येता म्हूण सोत मानूंक आनी आपली जोडटी पोरजेचे उदरगती पासत चलोवंक दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सुमूर्तीच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चिंतान आयकूंक वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी जिवीत नवसरून जिवितान देवाच्या उतराची बरी फलां दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्रीय गीत आयज खरें जालें. आमच्या धर्म प्रांतिकाक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतलीं आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोलाचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी ताचो प्रचार करूंक भायरी वावुरतात. तांकां हो वावर कोत्ता आसतना बापाचें बोल मागुया. सोर पदवीदारांनी काकलुतसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक
पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 46, C42, उतर म्हज्या देवाचे. उतर म्हज्या देवाचे, काळजांत कोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे, बापाक मुक्तीक उबारता. उतर म्हज्या देवाचे, म्हाका जागयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचे, बापाक घंटा विरयता. उतर म्हज्या देवाचे, क्रिस्ती कुटुंब nossorta. अर्पण म्हज्या जिवाचे, उतर म्हज्या देवाचे, जिवाक हाडटा सुफाराय. अर्पण म्हज्या जिवाचे, मुशाक सोडटा कुरवाडाय. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotunia. Somiaci suntuše moronami somorokta, tuže puno život nami porgota, tuža enja nami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोन दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 63 D30 म्हजें मासू खरें खाण.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगा बापा, तुजे कृपेन जे जिवीत आमकां मेळटा, ह्या तुज्या बोव वर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच बगूं, हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसात. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक हे मीस पडयल्ल्याक आनी प्रवचन केल्ल्याक. आयज आमी बिब्लिकल अपॉस्लेट हो दीस मनयता आनी पाप साहेबान सांगलें हो एक्युमेनिकल आयतार म्हणून, कित्याक ह्या दिसांनी आमी क्रिस्तांवां मदें एकवटाचो हो हें सातोळें आमी समरमता. तर आमी जाणा आमी कॅथलीक पूण दुसरे प्रोटेस्टंट आसात आनी ते वावुरतात फकत इगोर्ज मातयेक म्हणजे पाप साहेबाक ते मानिनात, पूण फकत बायबलाचेरूच ध्यान मन लायतात. पूण आमी परंपरा धरता आनी हे भाशेन जेन्ना जेजून पेद्रूक हो अधिकार दिलो ते मेरेन सान आमचे म्हणून हितून वाड जायत गेलेली आसा. 2 वर्सां जालीं. तर आमी दुसऱ्यांकूय आतां आमचे सगळें आपणायता, तांकांय आमचें मन उक्तें करून आमी तांचेंय पळयता आनी हाका लागून बायबल वाचप आमी सगळीं जाणां कोत्ता. कित्याक देवाच्या उतरान आमी आयज पळयता कशे भाशेन एजरान वाचप केलें, सगळो लोक उबो रावन ते आयकोत रावलेले आनी आयकोतना आपलें जिवीत बदलताले. तर हें आमी मनांत दवरया. आमची मिसां हांगसर आयताराची 3 आसतात. 7:00 8:00 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. आमी आदीं 10:15 आनी 6:00 मीस कोत्ताले, तें करिनात. कोविडाक लागून आमी बंद केलें. पूण आनी एकूय कारण आसा, कित्याक आमचे सांकिस्तांव आमचे वांगडी पळय आमचे बरोबर वावुरतात ते सकाळीं येतात. आमी पवित्र भोजन 6:00 दवरता, तो ते 5:00च हांगसर आसतात सगळी मांडावळ तयार करपाक आनी हे भाशेन. त्याच प्रमाणे मिडियाचे लोक हांगसर असतात. पूण हाका लागून सांगेचे मीस आमी दवरिना, कित्याक इतलो ट्युरिस्ट येता की आमकां ती सोतायतात. आतां ट्युरिस्ट येतात खरी, पूण कांयचे काय न्हेसोन सारकी येनात, शिस्तींत येना, हांगसर आवाज कोत्तात. तर म्हाका हें मातशें इम्प्रूव करूंक जाय. तुमी मागीर म्हाका सुचना दियात आनी मदतूय करया आमी. दर दिसा मिसां 2 आसतात, 7:00 आनी 8:00. 7:00चे मीस आमचे भाशेन आनी 8:00चे मीस इंग्लीश भाशेन. 25 ह्या म्हयन्याचे म्हणजे मंगळारा दीस क्रिस्तांव युनिटी सातोळें बंद जाता, कित्याक त्या दिसा आमी संत पावलाचें परिवर्तनाचो दीस म्हणून मनयता आनी तें समरमता. तो त्या दिसा म्हणून तूं सगळें हे मागणें दुसऱ्या पासत कोत्ता तें बंद जातलें, पूण आमी तें दवरयात, चालूच दवरया. 26 पोरचे राज्याचो दीस, रिपब्लीक डे. तर हांगसर मिसां 2च आसतलीं, 7 आनी 8. आदीं आमी खूब दवरलेलीं, पूण लोक तितलो येवंक ना, ताका लागून मागीर लोक हांगसर पळोवपाकूय येतात बजिलीक, ताका लागून 2च मिसां दवरल्यात. आमचे आतां प्रोग्राम तुमी खूब जाणां यूट्यूबाचेर पळयतात, कित्याक घरान पळय जो लोक आसा तांकां चलोंक जायना, भायर वचोंक जायना, ती म्हणलें तूं सायबाचें मीस म्हणून हांगसर म्हणजे पळयतात. पूण तुमी एक मातशी मदत करात आमकां आनी तुमकांय. तुमी तर सबस्क्रायब बटन ऑन करशात आनी ती बेल आसा ती मातशी ऑन करशात, जाल्यार तुमकां आनी आमकां बऱ्याक पडटलें. म्हणटच हे भाशेन आमचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुमी मदत करतल्या. आमी खूब आनीकूय तुमचे पासत करूंक आवडटा, त्या प्रमाणे आमी करतल्या. तर सोंपेपणी तुमकां तें सगळें मेळटलें. फकत मिसूच न्हय, पूण आमी सकाळीं मागणें घेता, बजवण घेता, सांगे मागीर वर्च्युअल हिलींग हें घेतलेलें आसा. त्या भायर तेर्स आसा, हेरांय कार्यक्रम आमी तुमचे पासत दवरतल्या, कित्याक आतां कॉरेस्माचे दीस येतले, तर तुमच्यान रितीरीत थंयसर पळोवंक जातलो, बाकीचें तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जातलो.
आतां इलेसांव येतले वेंचणूक. आमी जाणो कसले आमी सगळे भारताचे लोक आहा पळय ते आमकां कितें जालेलें आसा. आमी खूब फाटीं बरें उलयता पूण आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो जायना. आमचे फुडारी तशेंच ते आमचेच लोक आमी वळखता नाका पूण कितें करतात तें वेगळेंच. हें सगळें पातक इतलें पसरलेलें आसा. खरेपणी आमी मागण्यांत सगळ्या जाणांक धरूंक जाय, नाजाल्यार हें बदलचें ना, अदीक अदीक वायट जायत वता. तर आतां आमी वेंचणूक करतल्या तेन्ना मातशी मागण्यांत सगळ्या जाणांक धरया. तांकांच न्हय पूण आमकांय. आमी कोणाकूय निवडून हाडटा, मागीर म्हणटा ते असले तसले, पूण कोणाक निवडलेले आसा आमी जाणो ताका वखता हांव हे भाशेन जाल्लें आसा. ताका लागून तितलेंच न्हय आनी कसले फुडारी आमकां मेळिल्ले आसा, कसले म्हणून आसा आमी फुडारी. तर ताका लागून आमच्या घरादारांनी पर्यान हिंसर कचेरींत गेले सगळे भ्रश्टाचार चलता. तर आमी हें इम्प्रूव करपाक मागण्यांत सगळ्यांक धरया. आनी हांवें तुमकां सांगलां की म्हाका हांगसर लोकांक एक बरो अणभव घडोवन धाडूंक जाय. कितलो लोक हजारांनी येता हांगसर, पूण हांवें अशें पळयलां इतलीं वर्सां की तांकां तर बॅरिकेडींग ना जाल्यार ती केन्नाच हांगसर एक अणभव घेवन वेचना. कित्याक आयलीं की ना सगळीं जाणां उलयत चकाटां मारीत येतात आनी मागीर सगळीं जाणां सेल्फी कोत्ता तितलेंच, बाकीचें आनी कांय ना. मागीर थंयसर कंपाउंडान आसली की ना सगळो बोबावूच. हो वातावरण सगळो विस्कट्टा. हो पवित्र जागो आमी सगळीं जाणां मानता. कितले आमी सान फ्रांसीस शेवाराक मानता. हांगसर आयलीं पर्यंत म्हणटा ती म्हणटात खरीपणी आमकां शांती मेळटा, पूण तांकां आमी मदत करूंक जाय. म्हणटच म्हज्या मनांत हें आसा की बॅरिकेडींग थंयसर एंट्री टू एक्झीट पर्यंत करूंक म्हाका तुमच्यान म्हाका सुचना दिवंक जाता कसलें कितें करपाचें तें. आनी ताचो मागीर देस्पेसूय आमकां लागतलो, तोय मागीर आमी मनांत दवरया. आनी तुमचे फुडें आतां हें मांडटा. हांव तुमचे कडेन पयशे मागिना. हांव तुमकां म्हणटा हें आमी करूंक जाय. आमी करीत तर लोक हांगसर येतात तांकां बरो अणभव मेळोन वेतली. ट्युरिस्ट येतात खरी पळोवपाकूच, पूण बाकीचो लोक येता पळय तो धर्मीक लोक, धर्मांत येतात ती हांगसर एक अणभव घेवपाक. हिंच्याय धर्माचे जावं पूण अणभव घेवंक येतात. तो आमी तांकां हांगसर ही शिस्त पळय आहा ती तांकां लागू जायना, म्हणजे तें तांकां दिना. तर आमी तें करून घेवया. ही म्हजी एक आवड आसा, ते तुमचे फुडें दवरता हांव. देव बरें करून तुमकां सगल्यांक. मागता सगळ्या ह्या आमच्या मदत करतल्यांक, कोयराक, स्टिशा आनी रया, दया ही मिडियाचें काम करता. आमचे साकिस्तांव आसात ते हांगसर सगळी बाकीची मदत करता. आनी तुमकांय सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूं येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 95 F21 संवसारांत वचूंक जाय.